शाळा सुरुवात जाल्यार 1.5 म्हयनो जालो, मात सर्व शिक्षा अभियानाच्या एकूण 70 शिक्षकांचे कंत्राट अजून रिन्यू केल्ले ना. ती अजून घरा बेकार आसात. तांचे कंत्राट रिन्यू करून तांकां शिकोवपाक शाळांनी दितले काय ना हो प्रश्न तांकां पडला. बेरेस्तारा हे सर्व शिक्षा अभियाना सकयल शिकोवपी शिक्षक गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळपाक आयिल्ले. तांकां पुलिसांनी विधानसभेच्या दारारच आडयले. हे शिक्षक म्हणटात 6 ते 7 वर्सां शिक्षक म्हूण काम करपी शिक्षकांक मुखेलमंत्र्याची अपॉयंटमेंट दिनात म्हूण सरळ विधानसभेन येवपाची पाळी आयल्या. जो पर्यंत कंत्राट रिन्यू करतले म्हूण सांगनात तो मेरेन विधानसभे कडेनच रावपाचें थारायलां. आम्ही सर्व शिक्षा अभियानचे टीचर्स आमचो कॉन्ट्रॅक्ट अजून पर्यंत रिन्यू जावंक ना आनी सॅलरी सारकी रिड्यूस करून 7चेर हाडल्या. आमी लास्ट टायम सुद्दां आमी पर्रेकर बाई कडेन आमी मेळपाक आयले. आमचे कांयच इश्यू अजून पर्यंत आमचो हाताळलो ना आनी आमी रिक्वेस्ट करपाक म्हणून आमी रावला. आमकां फक्त अपॉयंटमेंट दिता, अजून मेरेन कोण व्हरपाक पळयना. अपॉयंटमेंटाच्या नांवान आमकां फक्त राव 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 इतलेंच केलां. आमी आतां सद्या हांगासर रावला. आमकां फक्त अपॉयंटमेंट आमकां नेक्स्ट केन्ना आमचे रिन्यू करता हें आमकां जाणा जावपाक जाय. ते पर्यंत आमकां वर्ड मेळना. आमी हांगाच रावतलीं. आमकां सद्या 4 जाण 5 जाणांक सुद्दां अलाव केले जाल्यार इट वील बी अ ग्रेट हेल्प. सगळ्यांकच मुखेलमंत्र्यान आमकां मेळचें अशें ना. 5 जाणांच्या डेलिगेशनाक सुद्दां मेळ्ळ्यार जाता अशें सर्व शिक्षा अभियानाचे शिक्षक म्हणटात. 2011 पयली बॅच आमची आनी आयज टील टुडे आमी त्या गोंयच्या सगळ्या मिडल हायस्कुलान आनी हायस्कुलान आमकां अपॉयंट केल्ले गोवा सर्व शिक्षा अभियानान. हो प्रोजेक्ट सेंट्रलाचो जरी आसलो तरी आमी गोंयकार गोंयचे भुरगे वेल क्वॉलिफायड आसा, वेल एक्सपिरियन्स आसा आनी हातून सगळे गोंयचे भुरगे आसा. सो आमी एवरी इयर आमचो प्रोजेक्ट जो आसा तो रिन्यू जावपाक असोच टायम वता. जेणे करून ऑगस्टान जावप, जुलयान जावप आनी मार्चान मात टायमार काबार जाता. सो अशें जाता एवरी इयर आमकां 15,000 हे जायना, कारण आमची फॅमिली आसा. बाकीचे रेग्युलर टीचर जे 50,000 घेता तेंचीय फॅमिली आसा आनी आमचीय फॅमिली आसा. 15,000 कांय जावं शकना. म्हणून आमी लास्ट टायम एक मेमोरेंडम तयार केले. आमच्या ऑनरेबल CM श्री मनोहर भाई पर्रीकाराक आमी ते एसेंब्लीन चालू आसतना सबमीट केले आनी तेणी ओरल आमकां एश्युरन्स दिले की आपूण हातूंतल्यान कितें तरी सोल्युशन काडटलो. त्याच्या उपरांत भाईक मेळप जावना. ते बरे ना जाले आनी ते मुंबय उरले, अमेरिकेन उरले आनी आमी देवा कडेन मागताले की जाता तितल्या बेगीन भाई बरो जावन गोंयान येवचे आनी आमचेर हो जो म्हणजे इनजस्टीस जाता आमचेर ते थांबोवचे आनी ते तितूंतले मार्ग काडटले अशें म्हणून आमी देवा कडेन मागताले की भाई येवचो बेगीन जाता तितले बरो करून. भाई आयले. आयज म्हयनो जायत आयलो भाई आयल्यार. लास्ट टायम कितें जालें, सेंट्रल गव्हर्मेंट जे आमकां 16,000 पे करताले, लास्ट इयर 16,000 केले ते डायरेक्टली 7,000चे हाडले आनी 7,000 आमी कशें जगप, आमची फॅमिली कशें सांबाळप हें डिफिकल्ट. म्हणून स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टरान उरिल्लो जो एमावंट आसा जो 9,125 रुपया कितें तरी आसा तो स्टेट गव्हर्मेंटान पे करचो अशें म्हणून एक प्रपोजल धाडले अशें डायरेक्टर सांगता. आमकां आयज पर्यंत कांय खबर ना. डायरेक्टर आमी लास्ट 1 म्हयनो जालो प्रत्येक डायरेक्टराक, प्रत्येक MLAक, इवन खासदाराक, मिनिस्टराक माननीय श्री विजय सर देसायाक मेळ्ळे. आमचेर जो अन्याय जाता हो दूर करचो, पूण कोणीच आमचेर लक्ष दिना. आयज हायस्कूल स्टार्ट जावन 1.5 म्हयनो जालो आमी घरा कडेन बेकार आसा, कांयच जायना. सो लास्ट आमी अपॉयंटमेंट तरी आमकां एक CMा कडेन तरी व्हरा अशें म्हणून माननीय स्पीकर श्री प्रमोद सावंता कडेन गेले. तांणी सांगले की आतां तरी आपणा कडेन पॉसिबल ना. जेन्ना आमकां आतां अपॉयंटमेंट मेळटली केन्ना मेळटली आनी आमी आमचो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा तो रिन्यू केन्ना जातलो आनी आमी जॉबाक केन्ना वयतली. आमची फॅमिलीचें कितें, फॅमिली कशी सांबाळप आमी, हो प्रश्न आसा. कारण जे टिचर्स आसा कोणी लोन काडला, कोणी जे आसा ते सगळी फॅमिली डिपेंड तेजेर आसा आनी अशें आसल्या कारणान हातूंतल्यान मार्ग हो भाईन काडचो पडटलो आनी हो काडचो. कारण अपॉयंटमेंट मेळना म्हणून आमकां हे स्टेप घेवचे पडले, डायरेक्ट येवपाचें. कारण कोणूच आमकां लागीं घेयना, आमकां सांबाळपी पळोवपी कोणूच ना. त्यामुळे आमी हे डायरेक्ट स्टेप घेवचे पडले. आतां जो पर्यंत आमकां CM किंवा CMO ऑफिसांतल्यान एश्युरन्स मेळना की सद्या आमचो प्रोजेक्ट रिन्यू जातलो मंडे पर्यंत
प्रोजेक्ट रिन्यू जातलो अशें एश्युरन्स दिना तो पर्यंत आमी हालचे ना, हांगाच रावतले. 2012 पासून हांगा काम करता. हांव एज अ PE टिचर म्हणून आसा. हे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट अंदू अजून रिन्यू जावंक ना आनी आमकां लास्ट इयर 16,000 सॅलरी दिताली ती डायरेक्टली रिड्यूस करून 7,000 हाडला. आनी हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट. पूण आमी जरी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट आसलो तरी आमी गोवान काम करता, गोवाच्या स्कुलान शिकयता आनी गोंयाच्या भुरग्यांक शिकयता. सो म्हाका दिसता CMान हेचेर लक्ष घालून कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय आनी आमकां त्याच स्कुलांनी आसा त्याच स्कुलांनी एब्जॉर्व करपाक जाय. आनी आमी सगळीं वेल क्वॉलिफायड आसा, सगळीं मिन्स डिग्री केल्ली आसा अशें ना, प्लस आमकां एक्सपिरियन्सूय आसा ह्या फिल्डान. दनपारा उपरांत मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयांतले अधिकारी विधानसभे भायर रावल्ल्या सर्व शिक्षा अभियानाच्या शिक्षकांक कार्यालयांत व्हरून तांचो प्रश्न सुटावो केला. आमचे कंत्राट रिन्यू करपाचे आनी आमचो पगार वाडोवन दिवपाचें उत्तर मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयांतल्यान आमकां सांगलां, अशें गंगाराम लांबोरान सांगलें.